Sergi undo Jezunillo Amkaslo pavonaslo Sergi undo Jezunillo Amkaslo pavonaslo Amzo Mortalo Amce Admic Buchet Paulo Amzo Jesus de Mortalo Amce Admic Buchet Paulo Sergi Jevon Jesudita Apli Kurban Samarpita Sergi Jevon Jesudita Apli Kurban Samarpita Deva Surgiundo आमकां दिलो आत्मीक बसोन करून जेसू ह्या वेळार ह्या सुड्याच्या रुपांत आमचे मुखार आसा ये जेसू तुका घेवंक आमी आशेर रावता आमच्या जिविताचो आमच्या फुडाराचो दर एके घडयेचो आमचो राखणदार तूं ह्या वेळार खूब पवित्र साक्रामेंतान आमचे मुखार तूं हाजीर आसाय सगळे खालतिकायेन तुजी रोचना आमी आमची मान बागोवन ह्या वेळार तुका आमी पोरनिपाट आनी नमस्कार करता बापाच्या एकल्या पुता स्वर्गीच्या बोलीस राजा Sosgata Devo Aina Arfo Sosara Mato Yala
मोगाचो तुका दिता. तिसरो मज. दादोशी बाबा मोदे जाता तो काळी तुझे आगासो तुझे सोशी मुरगोटा काळसा आमची नमस्कार तुका कोता मोगाचो तुका दिता. नमस्कार तुका कोता मोगाचो तुका दिता. किरीत आमच्या किरकोळ मनशा सैमाक जेजू तूं हेच मनशा सैम घेवन आयले. मनीस आमी हो नवो दीस किरीत भाशेन आज उलयतना तूं आमकां नव्यो येवजण्यो दिता, नवी दिशा दिता, नवी उमेद दिता, नव्यो दर एक वस्तू ह्या संवसारांतल्यो रोजतात त्यो आमकां फावो करता. तुजे आमी आभारी, तुका आमी दिनवासता. आमकां फावो न्हय तरी तूं आमचो मोग करताय. बापाचो एकलोच पूत तूं. आमच्या मोगा पासत ह्या वाटसुऱ्यांत तूं सांबाळून, ह्या वाटसुऱ्यांत पातकांतली सोडून आमचे मुखार तूं आसाय. हे वेळार सगल्या काळजान तुका आमी दर एक घडये खातीर, दर एका आमच्या जिविताच्या घडण्या खातीर आमी तुका आर्गां दिवन दिनवासताव, मोहिमा दिताव, वाखाणी दिताव. आर्गां तुका जेसू, दिनवास तुका जेसू, मोहिमा तुका जेसू. हालेलुया, 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 हालेलुया. आर्गां तुका जेसू, दिनवास तुका जेसू, मोहिमा तुका जेसू, आर्गां तुका जेसू, वाखाणी तुका जेसू. हालेलुया, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. I'm trying to borrow Hallelujah. 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 Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you for one God in Vasuka. Praise you, Jesus. Thank 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 you, Hallelujah, 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 hallelujah. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. Dinvasuka Baba. Dinvasuka Jesus. Dinvasuka Imarakati. Dinvasuka Imarakati. Dinvasuka Baba. Dinvasuka. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dinvastuka Jesus. Dinvastuka Jesus.
Vastuka Jisuka Santa Vastuka Jesu Vastuka ಒಳ್ಳೆ ಕುಡಿಯ Vastuka Jesuka Santa ಆರ್ಗಂತಕ Argatuka Jesu Argatuka Jesu Argatuka Jesuka Santa ಒಳ್ಳೆಯ ದೇವ ಬಿನ್ವಾಸಿಯ ಅಂಶ ಕಾರ್ಯಗಳು Argatuka Jesu Argatuka Jesuka Santa ಮಹಿಮಾತುಕ ಜೀಸುಮಯ Argatuka Jesu Argatuka Jesu Argatuka Jesuka Santa Argatuka Jesu Vastuka Jesu Vastuka Jesuka Santa Vastuka Jesu Vastuka Jesu Vastuka Jesuka Santa खरेंच जिसू आमचो इश्ट आमकां तो ह्या वाटेंतल्यान सोडून व्हरता आमचो इश्ट आमकां मार्गदर्शन दाखयता आमचो इश्ट वायटो वेळार आमकां सांबाळटा आमचो इश्ट आमच्या प्रश्नाच्या वेळार आमकां हात दिवन चलोवन येता आमचो इश्ट आमच्या सांगाता आमकां दर एक प्रश्नांतल्यान उबारता आमचो इश्ट आमच्या सांगाता आसा What a friend we have in Jesus. All our sins and griefs to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. What a friend we have in Jesus. All our sins and griefs to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. Oh, what gives we often forfeit. Oh, what needless pain we bear. Oh, because we do not carry everything to God in prayer. Oh, what gives we often forfeit. Oh, what needless pain we bear. Oh, because we do not carry everything to God in prayer. Can we find a friend so faithful who can trouble anywhere? We shall never be discouraged. Give to the Lord in prayer. Can we find a friend so faithful? Can we find a friend so faithful? Oh, with all our sorrows share. Jesus, though our every weakness, give to the Lord in prayer. Can
When we find a friend so When we find a friend so faithful, who will all our sorrows share. Jesus knows our every weakness. Take it to the Lord in prayer. Take it to the Lord in prayer. Let us take it to the Lord in prayer. Let us surrender ourselves. All our day's work, all that will come in our life, all that we will encounter. एवढ्या आमचें तोंड उगडून व्हडल्या ताळ्यान देवाक आमी दिनवासुया आनी आमचो आयचो दीस ताचे खुशी प्रमाणे जावं ताचीच विनोतीन आमकां गोड आनी आदार मागूया. Working miracles. You also want to work a miracle in my life. Am I open to you? Do I allow you to work a miracle in my life? You know the miracle of bread and fruit. Jesus, I surrender myself to you. Saint Francis of Assisi was on the battlefield fighting. He heard a voice saying, Francis, do you serve the master or the slave? Francis said, I serve the master. No, he said, then why are you serving the slave? That changed the life of Saint Francis of Assisi. Help us, Lord, to open up to you, for you to work miracles in our lives. Jesus, my loving Savior, I praise and thank you for giving us this grace to be here at your feet. Jesus, it's you who are so faithful, Lord Jesus. I praise and thank you for your faithfulness, for giving us this grace to get up early in the morning, to come at your feet, pour out our problems, or whatever we have, Lord Jesus, to open our mind and heart to you, Lord Jesus. There is no other God like you, who can heal us, provide us, and love us like love, Lord Jesus. Jesus, I praise and thank you for all the goodness we experience, we cherish in our life. Lord Jesus, I praise and thank you for all the graces you give us each day, a new breath of life, Lord Jesus. I thank you, Jesus. I glorify your name, Lord Jesus. All glory and honor to you, Lord Jesus. I thank you, Jesus. जेजू अर्गान दिनवास तुका ह्या आयच्या दिसा खातीर ह्या आयच्या वेळा खातीर अर्गान दिनवास तुका म्हज्या जिविता खातीर म्हज्या कुटुंबा खातीर म्हज्या वावरा धंद्या खातीर म्हज्या आख्खें जें बरेंपण तूं म्हाका दिताय ते खातीर अर्गान दिनवास तुका महिमा तुका. थँक यू जिजस. लव यू जिजस. प्रेज यू जिजस. Thank you for giving us the giving us your Son, our Lord Jesus Christ, so that we all may be saved. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Take care of everything, Lord. Let your will be done on this one. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. जेजू आमचो जो सगळें आमकां वळखता. He knows everything. He is the one who made everything new. He's asking us, now how about you? He knows both great and small. He is my all.
Let us sing that hymn, He is my everything. He is my everything. He is my all. He is my everything, both great and small. He gave His life for me, made everything new. He is my everything. Now how about you? Like honey in the road, sweet honey in the road, for it is like honey in the road. Oh, taste and see, that the Lord is good. Oh, it is like honey in the road, like honey in the road, sweet honey in the road. For it is like honey in the road. Oh, taste and see, that the Lord is good, for it is like honey in the road. For it is like honey in the road. जेजूचो आशीर्वाद घेवन दिमी घालुया, ताची कृपा मागुया. दी आमकां तुजी कृपा. उदीक आनी उदीक आमच्या जिवितांत तुजे कृपेन हो दीस जालो. आयचो दीस ताच्या हातान घालून आयचो दीस. उदीक आनी उदीक जेजूक मानता तशी आमी भोवूंक. Let us place our hand in His, ask His grace. Let us place our hand and say, I place my hand in your hand, and joyously I walk. Let us ask for His grace. He is our Savior, our Master. He helps us to go along the way. जेजू आमची वाट दाखोवंक आमकां हो दीस दिता. उदीक बरे तरेन हो दीस सारूंक आमची भावा भयणां जी गोश्टवतात. उदीक भावार्थान आमच्या भावा भयणांनी हो दीस सारूंक
जीं झुजाच्या मुळांत आसात तांणी बोरवोसो सुरिना जावन अदीक धीरादीक जावंक तांचे खातीर आमी मागू. आमची बाबा भयणां जीं मोरनाची तोणीर आसात देव तांच्या सांगाता आसा म्हूण तांणी समजूं. आमी किरीत भाशेन त्या जेजूचो आदार आमकां मागुया. I place my hand in your hand, and joyously I walk along with you, O Lord. I place my hand in your hand, and joyously I walk along with you, O Lord. You call me friend, no longer slave, your loving self for me you gave, and all mankind you came to save, so I follow you. I place my hand in your hand, and joyously I walk along with you, O Lord. I place my hand in your hand, and joyously I walk along with you, O Lord. For all my sins you crossed, you bore, your mercy can my help restore. My guilt before you is no more, so I'll have no fear. I place my hand in your hand, and joyously I walk along with you, O Lord. I place my hand in your hand, and joyously I walk along with you, O Lord. I place my hand in your hand, and joyously I walk along with you, O Lord. I place my hand in your hand, and joyously I walk along with you, Lord. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाचे भेटेन. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या आंतोनियो फ्रांसिस्को दा सिल्वा हाच्या आत्म्या पासत, आनी दुसरें इंतेसांव आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या मिंगेल फेर्नांडीस आनी रोजा मारिया पेरेरा हांच्या आत्म्या पासत. देवान तांकां सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेंत आमी मागुया. आमचे फिरगोजेची 400 वर्सां मनोवपाक आमचे तयारेचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया. आमची जण एकल्याची मागणी देवा मुखार दवरून आमचेरूच
आमच्या गोराब्यांचेर आमच्या वावराचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया. तशेंच आमच्या राज्या पासत गोंयच्या राज्या पासत आमच्या भारत देशा पासत आनी आख्या संवसाराचे शांती पासत मागुया. भोव करून मागुया आमच्या देशान लोकशाही सांबाळून व्हरूंक, आमचें संविधान सांबाळून व्हरूंक आनी एलिसांवाची तयारी जी चल्लेली आसा ती शांततायेन बरे भाशेन आख्या देशान जावंक आनी आमकां बरो नवो सरकार मेळून देवा लागीं मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. प्रिय भाव भयणीनो, जेजू आमकां आपलेंच जेवण दिता आनी आमकां गरज तेन्ना ह्या संवसारांतूय आमची भूक मारूंक आमकां हुंड्याची, आमकां मासळेची आनी हेर दुसरी जी आमची जेवणाची गरज आसा ती भागयता. देवाक आर्गां दिवया, दिन वाचुया. जायते पावटी आमी गोडे जेजूच्या जेवणान फावो ते परी वांटो घेवंक ना. जायते पावटी आमकां मेळ्ळोली देणी आमी गोडे ओगडायल्यान, पिड्ड्यार केल्यान. असले आमच्या चुकीचे मिसाचे सुरवातेक देवाचें बक्षणे मागुया. हांव पातकी सुर्पविदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव हांव चारून सांगता. मनांतून तोंडान विचारून वायट करून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. म्हजो अपराध, म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत घेवन सदांच सांगवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सुर्पविदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. देवा आमच्या कोनवाळ्या बापा, तुज्या पुतान आमचे पासत खुर्सार वडवडून आपलो जीव दिलो आनी दुस्मानाच्या जुलमांतलीं आमकां सोडयलीं. ही तुजी व्हडा मोगाची येवजण उपकारी काळजान मानून घेवन मैमेवन पुनर्जीवनपणाक पावूंक आमकां फावो कर म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजें सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासना. धर्मदुतांच्या इतिहासा वेले वाचप. महादोर सभेंत गमालियल नांवाचो एक फारिजेव आसलो. तो एक नांववस्तो धर्मशास्त्री म्हूण आखी पोरजा ताका लेखताली. फुडें सरून त्या मनशांक थोडो वेळ भायर काडात म्हूण ताणें मागलें आनी सोबेक म्हळें, इस्रायेलितांनो, ह्या मनशा विशीं तुमी कितें करूंक सोदतात ताची चोत्राय धरात. ह्या आदीं त्योदास नांवाचो कोण एकलो उपजलो. आपूण एक मोठो मनीस म्हूण सांगूंक लागलो आनी सुमार 400 मनीस ताचे फाटल्यान गेले. पूण ताका जिवेशी मारलो आनी ताचे पाटलावदार शिंपडले आनी नाच जाले. उपरांत लोक घोंटेच्या समयार जुदास गालिलेकार उप्रासलो आनी आपणा फाटल्यान जायत्या लोकांक ओडलो. ताकाय जिवेशी मारलो आनी ताचेय शीस जळी मळी शिंपडले. तर तुमकां सांगूंक सोदता तें हें, तांचे सरशिल्ले पयस सरात आनी तांकां सोडात. कित्याक ही येवजण वो हें काम मनशाचें जाल्यार तें आपशींच नाटाक जातलें, पूण तें देवाचें जाल्यार तुमच्यान तें नाटाक करूंक जावचें ना. त्या भायर तुमी देवाचेर आड झुजूंक पावशात. ताचें तांणी मानून घेतलें. तांणी धर्मदुतांक आपूंक धाडले, तांकां मार दिलो. जेजूच्या नांवान
आनीक उलोयना जावं तांकां शिडकायले आनी सोडले. जेजूच्या नांवा पासत बेमान सोसूंक आपणाक बाग मेळ्ळे म्हूण खुशाल जावन ते महादोर सोबेंतले भायर सरले. ते दिसपट्टी देव मंदिरांत आनी घोरांनी शिकोवन दीत आनी जेजू क्रिस्ताची बरी खबर पुरगोटीत रावले. देवाचें उतर. आमचो जबाब. सर्वेस्परा लागीं हांव एकूच मागतां. सर्वेस्पराच्या घरांत करूंक म्हजें ठिकाण. पोतून म्हणुया. सर्वेस्परा लागीं हांव एकूच मागतां. सर्वेस्पराच्या घरांत करूंक म्हजें ठिकाण. सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारोक. कोणाचीच म्हाका भिरांत ना. सर्वेस्पोर म्हज्या जिविताचो किल्लो. कोणाचेच मुखार हांव कांपोना. जबाब. सर्वेस्परा लागीं हांव एकूच मागतां. सर्वेस्पराच्या घरांत करूंक म्हजें ठिकाण. सर्वेस्परा लागीं हांव एकूच मागतां. ही एकूच म्हजी आशा. सगळ्या म्हज्या जिवितांत सर्वेस्पराच्या घरांत करूंक म्हजें ठिकाण. सर्वेस्पराची गोडसाण चाकून भोगूंक, ताच्या मंदिराचेर दोळे लावन रावूंक. जबाब. सर्वेस्परा लागीं हांव एकूच मागतां. सर्वेस्पराच्या घरांत करूंक म्हजें ठिकाण. हें हांव खात्रेन जाणो. जिव्या मनशाच्या देसांत सर्वेस्पराची दया माया म्हाका भोगूंक मेळटली. सर्वेस्पराचेर विस्वास दवर, थीर राव, काळीज गोड दवर आनी सर्वेस्पराचेर पातयेवन राव. जबाब. सर्वेस्परा लागीं हांव एकूच मागतां. सर्वेस्पराच्या घरांत करूंक म्हजें ठिकाण. उद्गार. उंड्याच वरवीं न्हय, पूण देवाच्या तोंडांतलें भायर सोदता त्या उतरा वरवीं मनीस जियेता. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy, 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 soy. Soy Sorvespora, soy Sorvespora, soy, 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 soy. Sorvespor तुमचे सोवे आसूं. जुवामा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेसू गालिलियाच्या व तिबेरियसाच्या दर्याचे पलतडी गेलो आनी लोकांची उरपूंच ताचे फाटल्यान गेली. कित्याक पिडीवंतां खातीर ताणें केल्ल्यो खुणां ताणें देखलेल्यो. जेसू दोंगरार चडलो आनी आपल्या शिसां सांगा तितूंय बसलो. जुदेवांची पासकांची परब लागीं पावलोली. आपले दोळे उखलून आनी लोकांची व्हड उरपूंच आपणाशी येता ती पळोवन ताणें फिलिपाक म्हणलें, ह्या लोकांक खावंक दिवंक खंयचे म्हूण उंडे घेवचे. ताची परिक्षा करूंक ताणें हें म्हणलें, कित्याक आपूण कितें करतलो आसलो तें तो बरो जाणो आसलो. फिलिपान ताका जबाब दिलो, एक एकल्याक इल्लोसो कुडको पडटलो जाल्यार 200 दिनारांचे उंडे तांकां पावचे नात. ताच्या शिसां मदल्या एकल्यान आंद्रे, सिमा पेद्रूच्या भावान ताका म्हणलें, हांगासर कोण एकल्या भुरग्या लागीं 5 उंडे आनी 2 मासड्यो आसात, पूण त्यो इतल्या लोकांक हें खंय पावता. जेजून म्हणलें, लोकांक बसयात. ते सुवातेर जायतें तोंड आसलें म्हणटच लोक बसलो. दादलेच सुमार 5000 आसले. तेन्ना जेजून उंडे घेतले
आनी देवाक दिनवासून बसलेल्यांक ते वाटले. तेच परी मासळ्योय वांटल्यो. तांगे संवसारांत येवचो आसा तो प्रवादी दुबाविरेत होच तो. ती येवन आपणाक बोळान व्हरूंक आनी राजा करूंक सोदताली म्हूण जेजू जाणा आसलो. देखून तो कोडसरून आपूण एकलो नव्यान दोंगरार गेलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. देवाचें काम आनी मनशाचें काम. भाव भयणीनो, आयचें देवाचें उतर हीं दोनूय कामां आमचे मुखार दवरतात. एके वाटेन आसात मनशाचीं कामां, म्हणजे जीं आमी करता तीं मनशां कशीं ह्या संवसारांत, आनी दुसरे वाटेन आसात देवाचीं कामां जीं आमकां घडये म्हायती ना, आमकां खबर ना, वा आमच्या ताब्यान कांयच ना, पूण वस्तू घडटात, कामां घडटात. देव ती शार्ती पावयता आपणाचे येवजणेन. आयज देवाच्या उतरान आमी देवाचीं कामां पळयता, मनशांचीं कामां पळयता. आयच्या पयल्या वाचपान गामालियल ओ फारिझेव, एक शिकोवपी, एक शास्त्री, तो हे पोरजेक शिकयता, बोकरो न्ही पोरजा, जी आपलें काम करून पेद्रू आनी ताचे सांगाती जो वावर करताले देवाच्या राज्याचो, हो वावर बंद करूंक, तांकां शिटकावूंक, तांकां मारूंक, तांकां धमक्यो दिवंक, आनी जेजूच्या नांवान ताणें शिकयना जावंक तांकां हो तांचो वावर आडावपाक ताणें जायतो प्रयत्न केलो. दुसरे वाटेन देवाचें काम, आख्ख्या संवसाराक वचात आनी शुभ वर्तमान परगट करात. आनी हें शुभ वर्तमान परगटीत हे शीस भोंवताले देवाचें काम करूंक, आपणाचें न्हय. हें काम करता आसतना पिडापीड सोंसची पडटा, मार घेवचो पडटा, भणकोणीन पडटात, हें ते जाणा आसले. आनी तरी आसतना देवाचें काम करपाक सदांच फुडें. आनी ह्या धर्मदुतांक आमी पळयता तांच्या ह्या इतिहासान, जितले फावटी तांकां भणकोणीन घातल्यात, बंद केल्यात, तेन्ना पासून देवान आपल्या आपूण तांकां हीं दारां उक्तीं करून, भणकोणीचीं दारां उक्तीं करून, तांकां रातचे राती पासून देव मंदिरान येवन लोक थंयसर जमा जावन हें देवाचें उतर परगट जालां. देवाचें काम थांबना. भाव भयणीनो, एक गामालियलान ह्या लोकांक जी सुचोवणी दिल्ली ती म्हणल्यार देवाचें काम काय मनशाचें काम हें पयलीं सुवातेर जाणा जावचें. आनी तें जाणा जावपाक एक उपाय. मनशाचीं कामां आसात तीं जाय तो तें पुरोनात. भोव करून जरी तर आपूण कोण देवाच्या नांवान वा आपूण कोण लिडर जावंक सोदता जाल्यार ते थोडो तें पुरतात. तांचे फाटल्यान लोकूय वेता, वसना वसन न्हय, वेता लोक तांचे फाटल्यान, पूण ते चड तेंप तो गोना, तांचो शेवट रोखडोच येता. दुसरे वाटेन देवाचें काम जरी तर तें जाल्यार तें केन्नाच बंद पडचें ना, कित्याक तें मनशाचें काम न्हय. आनी देवाचें काम देखून तें चालूच उरतलें. देवाचें काम जाल्यार तें मुखार वेतलेंच. नोको आसतना वो कोणें खुबडायल्यात देखून, कोणें तुमकां आबूज केल्यात देखून देवाच्या वावराचेर आड तुमी वेशात, देवाचेर आड झुजूंक पावशात. ही शिटकावणी गामालियलान ह्या इस्रायलितांक दिली. भाव भयणीनो, देवाच्या वावरान आमकां मनशांक जागो आसा काय? आमचे विरेत देवाच्यान काम करूंक जाता काय? दुबा विरेत देवाच्यान सगलें जाता, पूण देवाचे येवजणे प्रमाणे आनी देवाचो चॉयस एके भाशेन मनशां बराबर वावर करपाक. देखून गरज ना तेन्ना पासून आमकां मनशांक देवान आपल्या वावरान मिसळ केल्यात हें आमकां दिसती पडटा. आपल्या वावरान आमकां जबाबदारी दिल्या हें आमकां दिसती पडटा. आयज शुभ वर्तमानान आमी आयकता जेजू आपूण आदी फुडें जाणा आसलो. कितलो लोक 5,000 वयर दादलेच आनी ते भायर जायत्यो बायलो आनी तशींच भुरगीं, जाल्यार इतले जाणांक जेवण दिवपाक जाय. तीं वसनात परतून आपल्या घरा. जेजूचें उतर आयकोपा सारकें, तें ओडून हाडटा देवाचें उतर. आनी हें उतर आयकूंक ही पोरजां रावतालीं, देखून जेजूक तांचे चुरचुरे दिसले.
आनी असल्या वेळार आपूण कितें करतलो तो जाणा आसुनूय तो आपल्या शिसांची तयारी करता. पयलीं फिलिपाक विचारलें, घोडे फिलीप एक इकॉनॉमिस्ट कसो जाणा तो इतल्या लोकांक कितले जाय पडटले. हो घोडे एक रांदपी कसो, जे भाशेन एक रांदपी रांदता आनी उमक्या लोकांक जेवण करूंक जाय जाल्यार उमकें जेवण तयार करूंक जाय हें तो जाणा. जाल्यार हेच भाशेन फिलिपाक जेजून विचारलें तेन्ना ताणें आपलो हिशोब रोखडोच करून सांगलें, ह्या इतल्या लोकांक जरी तर जेवण दितलो वो इल्लोसो पासून कुडको दितलो जाल्यार तांकां 200 दिनारांचे उणें पावचे ना. भाव भयणीनो, दुसरे वाटेन मनशाक देव मिसळ करता. आंद्रे दुसरो शीस रोखडोच सांगता, हांगासर एका ल्हान चुपुल्ल्या चेड्या लागीं 5 उणे आनी 2 मासड्यो आसात. इतले दिनारांचे उणे नात, 5 मासड्यो, 5 उणे आनी 2 मासड्यो. जाल्यार मनशाचो वावर, मनशाचें उदारपण, मनशाची ही जाणवाय वो मनशाची ही जाणा जावप की हांगासर आसा आमचे लागीं इतलें तरी, जाल्यार हें हाड हांगासर हाडात, लोकांक बसयात. देव आपल्या वावरान मनशाचो वावर घेता. भाव भयणीनो, आयज पासून देव वावर करीत आसा. ह्या वावरान तुका आनी म्हाका आपोवणें दीत आसा. खुशी आसा आमकां, आमी उदार जावपाक तयार आसा. आमच्या उदारपणांतलें काडून दुसऱ्या पासत दिवंक आमी तयार आसा. दिवंक म्हणटा तेन्ना आमचे लागीं आसतलें घोडे जेवण, घोडे आमचे दुडू, आमची गिरेस्तकाय, घोडे आमचे लागीं आसतले आमचे गूण, आमची जाणवाय. जायते फावटी आमकां म्हायती आसा, जायती आमचे लागीं इन्फॉर्मेशन आसा, डेटा आसा, तो दुसऱ्यांक दिवपाक आमी तयार आसा. वो ह्या संवसारान कितें चलता थंयसर आमचो वावर करूंक, भोव करून ह्या शिसां भाशेन भियेनासतना जायते फावटी आमचेर वायट येतलें म्हण आमी जाणा. आमी उलयत जाल्यार, आमी काम करीत जाल्यार, आमी वावरीत जाल्यार आमचेर कितेंय तरी वायट हाडटलेच. भोव करून जांच्या हातान पदवी आसा, जांकां आडकोड जाता, जांकां नाटकाय आसा, तसले मनीस आपणाचो वावर फुडें व्हरून देवाचो वावर बंद करूंक सोदतले हें जाणा जावन ह्या शिसां भाशेन आमी मुखार सरूंक तयार आसा. जाल्यार आमचो वावर देव आपल्या वावरान एक करता आनी आमकां सगळें बरेंपण फावो करता. तर ह्याच उंड्या सोऱ्यान आतां आमच्या हातांचो वावर, आमच्या मनाचो वावर, आमच्या काळजांचो वावर भाव भयणीनो उबारुया आनी देवाच्या वावरान आमचो वावर एक करून जें कितें बरें आसा तें आमकां दी आनी जें कितें चुकीचें आसा तें काडून उडय, जें कितें वायट आसा तें सोंपय आनी जें कितें बरें आसा तें वाडय म्हूण देवा लागीं मागुया. पेटोवण्या वेळार गीत घेवया. C6 पेज नंबर 30. C6. दाखांचो सोरो तुका भेटयता. चार पाले दिला खंयचीच वावर म्हज्या भाव भयणीनो, हे म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. ह्या तुझ्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमेक आमच्या नामके भोवेत सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्पर आमच्या देवा, तुज्या कुटुंबाचें बलिदान दयाळायेन मानून घे. तुवें आमकां फावो केलें ती देणी आमी ओगडायना जावच्याक
आनी सासणाच्या सुखाक आमी सोलामती पावच्याक आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां राखून दवर हे आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर काडी आमी तुका वाखाणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी वर्त्या दबाज्यान आमी करची कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली सासणाच्या जिविताक जल्मलोलीं उजवाडाची भुरगीं ताणें आमकां केलीं आनी भावार्थ्यांक उगडलीं दारां सर्गींची आमा पातक्यांक ताच्या मरणांतली सोडवण फावो जाता आनी ताच्या पुनर्जिवनपणान सगल्यांक नवें जिवीत उपजता देखून पासकांच्या संतोसाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गींचे सर्व दलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं स्वर्गानी संसार वाला तुझ्या नावे भगवान म्हूण सर्गेन तुका सय सय सर्वेस्पराचे नावे येता तांकां सय म्हूण सर्गेन तुका सय सय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणांची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोश्ट मरोण सोसूंक विचार आनी ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हशी कूड तुमचे पासत समर्पणशी तेच परी शेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बाबार्थाचो गोट पर गोटुया तुझ्या कुसानी पोनोची मोरा मोरे नोरे राकासली सोम्या संसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय पुनर्जीवनपणाचो बरवस धरून मेल्यांत त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची हे बेटेक आयज हाजीर जाल्ल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारी देवाची माई सांगाती तिच्या पोती बागयोन जुजे बागयोन धर्मदुतां बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना मनशाचीं कामां आनी देवाचें काम आमी खंयचे वाटेन आसा आमकां सगल्यांक देवाच्या कामान हात बोट घालूंक आनी मनशाचें काम पवित्र करूंक आदार दी म्हूण मागुया आनी जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुझ्या राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिराज आमकां दी
आनी आमी आमचे चुकलेल्या गोश्टां तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां कांय करूंक नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटांतले आमकां निवार, दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकतांव तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबाकाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशी परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक सोम्याची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसूं, एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे संसाराचे पाप काढले आमची कागद कोर. देवाचे संसाराचे पाप काढले आमची कागद कोर. देवाचे संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळेच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी. म्हज्या भितरच्या म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक कुमया खातीर मागणे. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवटा. तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन.
प्रार्थूया. भो मोगाळ बापा, दयाळेन तुवें आमची सोडवण केली, तर दयाळेन आमकां सदां सांबाळ. तुज्या पुताच्या कोश्टा मरणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली, तशेंच ताच्या पुनर्जीवनपणाक लागून तुवें आमकां दिल्लो संतोश निरंतरी सांबाळ. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून या जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे बरें करा. नवे फिरगोज गवळीक सभे पासत आमचे मागणे. सर्गीच्या बापा, तुवें मोगान आमकां रोचल्यान, तुज्या पुता जेसून मोगान आमकां सोडयल्यान, तुज्या पवित्र आत्म्यान मोगान आमकां बावतिजमा दिसाक मागल्यान, तुजो मोग चाकूंक आनी सगल्यांक वांटूंक आनी तुजो वावर चालू दवरूंक ह्या गवळीक वर्सान आमी आमच्या दोन प्रांतांत सगल्या फिरगोजांनी फिरगोज गवळीक सभेची नवी फुडारी वेंचून काडटल्या. तुवें सुरू केल्लो वावर आमच्या फिरगोजांनी चालू दवरूंक फुडारीपण घेवंक तूंच आमकां आमच्या भावा भयणी वरवीं वेंचून काडटाय. तर सगल्यांक सांगाता घेवन एकचारान सहभागिलीपणान पादविकाराच्या मार्गदर्शनान ल्हानविकायेन जेजूचे मिसांव फुडें व्हरतले फुडारी आमी वेंचून काडूंक आमकां तुजे कुरपेन भर. आमी भावार्थ्यांनी खेरीत भाशेन लौकिकांनी आपलें आपोवणें वळखून आमचे फिरगोजेच्या आनी फिरगोज गवळीक सभेच्या वावरान तशेंच ही गवळीक सभा पूर्ण स्थापने तयारेन उमेदीन आनी व्हड मोगान आमी वांटो घेवंक आनी जेजूच्या मिसांवांक आयत्या मनान खान मारूंक पवित्र त्रित्वेचो आदार ओगेपणान आमकां मागता. हें सगळें आमी तुजे कडेन मागता. तूं जो सगळे सुवातेर आनी सगळ्या वेळार पुता आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान वावुरताय सासनाच्या ससनाक. आमेन. शेवटाक गीत घेऊया. F6 पेज नंबर 88. F6. Eva,